भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. तुका आयुश्याची कृपा दिवं. दिनवासुया देवाक देवान आमकां आनी एक दीस दिला. फायदो काडून हे दिसाचो आयचे मिसान आदार मागुया. हे मिसाचें तें सावन जावन आसा. जसिंद रिबेलो ओतम्यांक ताजे मीस भेटयता. ताचे पासून मागता आसतना मागूंक लायलां जेजुईन सिल्वेरा निकोल फेर्नांडीस बर्थडे तांचो. तशेंच मागूंक लायलां मारिया इस्पेरांस पिरीस तिचोय बर्थडे. नाजारेट दियस ताजे पासून मागूंक मागलां. आनी कोणूय बर्थडे मनयता काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासत. खेरीतपणीन दुयेंती पासत मागुया. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या आसुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतले भाग्यन जॉन बावतीस फामाद जातालो. देव ताका लोक ताका मेसियस म्हूण पातारूंक सोदताले. पूण तो आपणाचें मिसां ओळखूंक येता. तुमी सत मानतात अचिंतात हांव न्हू दाखोवन दिता जेजू कोण पळयता. म्हणटच आमकां नव्या वर्सांत तो शिकोवन दिता. उतरांनी कोन्नांनी बरे जिवितान आमी जेजूक दुसऱ्यांक दाखोवन दिवंक. आमच्या जिवितान घोडे कोणूच जेजूक पडना. पत्त्यांच घोडेक वायट पडयता. त्या पासून देवान आमकां आनी एक वरस दिला म्हणटच आमच्या जिविता वरवीं जेजूक आमी बऱ्या उतरांनी कोन्नांनी दाखोवंक वावुरया. हे सदां एक एकल्या फावो जावंक आयचे मिसान मागुया. मीस आमच्या देवाक मानूंक पातके म्हूण उडकून सगळे आमच्या गुन्यांवाचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर्वोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. देवा सौभाग्य सदांच पार मरे सगळे देवतां भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोद बिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक सस्तींच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या बापा जेन्ना तुजो पूत आंकवारितान जल्मलो तेन्ना तो सगल्यांचूच पाताक मात सोडून आमचे सारको जालो. ताचे सगळें आमी नवी रोसना जाल्या देखून आमच्या आदल्या पातकी सैमाच्यो सगल्यो चाली सोडूंक आमकां बोळटूं दी. तें आमी मागता आमच्या आसुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजवट चलयता सस्तनाच्या सस्तनां बसून देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन जोवांचे पयले चिटे वेलें वाचप. प्रितीच्यानो देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत तर हें खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक
तीं सगलीं ताचे तावन जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशीं ताचेर वो भरवंसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मलपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो समर्थीक पाठ करतात, कित्याक पातक म्हणल्यार समर्थीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उत्तर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून घाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कर. जबाब, शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सगळीं उबी रावया. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जोवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी उडे. पळयात, हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा पळय तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हज्या आदीं तो आसलो देखून तो म्हज्याहून व्हड. हांवूच ताका ओडकोन आसलो. ताजी ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. जोवान अशी गोवाय दिली, परब्याच्या रुपान सर्गांतल्यान आत्मो देंवलो, ताजेर थारलो तो हांवें देखलो. हांव ताका ओडकोन आसलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलां ताणें म्हाका अशें म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बसा.
भाव भयणीनो, अमेरिकाक जावं वस्तुमतीच्या देशांनी क्रिस्तांव जिन्सां बासांचे आहात. आमी रोमन क्रिश्चन, पूण तितूर बॅप्टिस्ट आहा, प्रेस्बिटेरियन आहा, पेंटेकॉस्टल आहा, बोर्न अगेन आहा, हे भाशेन जायती क्रिस्तांवांची सेक्शनां आसात. पूण जायते जाण जेजूक परगटूंक बायबलाचें कितें पॅसेजीस छापतात आनी जो लोक एकठांय जाता पळय ते सुवातेर नाक्याचेर मेगाफोन घेवन येतात आनी जेजूची खबर परगट करतात. लॉजनात लोक ताजें आयकूं ना आयकूं जायतो लोक आसार पासार जाता, पूण ते उलयतात जेजू हे भाशेन, जेजू ते भाशेन, जेजून हें केलां, जेजून तें केलां म्हणून जेजूची खबर परगट करतात. चड करून अमेरिकाक आमी पळयलां जायतो लोक एकठांय जाता, पास जाता नाक्यांचेर अशी जेजूची बरी खबर परगडटात. जॉन बाप्टिस्ट जे आतांच आमी आयकलां, लोक समजतालो मेसियस येवचो आहा तोच म्हूण. जायतो लोक ताजे फाटल्यान वेतालो. तो आयज गोवायकी दिता जेजूची. तो सांगता जो म्हजीशी आयिल्लो पयस स्नान घेवंक, जाचेर हांवें पवित्र आत्मो देंवलोलो पारव्याच्या रुपान पडला, तोच देवाचो पूत. हांव न्हू, तो देवाचो पूत. ताजे सगळें जायतीं व्हडलीं व्हडलीं अजेपां घडटलीं. म्हाज्या फाटल्यान येनाकात, ताज्या फाटल्यान वचात. अशें भाग्यान जॉन बाप्टिस्ट आपणाच्या ल्हानवेकायेन प्रचार करी. इश्टानो, आमी नव्या वर्सान भितर सरल्या. देवान जायत्यांक हें वरस दिवंक ना, पूण आमकां दिलां. कितें करूंक? खरेचपणी जेजूक परगटूंक. घडये तांचे भाशेन आमी पब्लिकली उतरांनी परगटना, पूण जिवितां. लोकांन आमकां पळोवंक जाय, आमचें जिवीत कशें जियेता आमी पळोवंक जाय. आनी लोकांन आमकां बोटान दाखोवन म्हणोंक जाय पळय काय बरें हे क्रिस्तांव मोगान जियेतात, बरेपणान जियेतात, बोगसणान जियेतात, एकामेकाक आदार दिवन जियेतात. पूण जायते फावटी लोक कोत्ते उलयता पळय ते क्रिस्तांव कसले क्रिस्तांव पळय ते. तांचे मदीं मोग ना, बरेपण ना, समजीकाय ना, झगडीं केस्तांवां जायतें वायट तांचे मदें आसात. तर आयज भाग्यान जिवा आमकां सांगता, देवान तुमकां आनी एक वरस दिलां. ह्या वर्सा वावरात जेजूक परगटूंक उतरांनी, कोन्यांनी भोव करून बरें जिविता वरवीं. इश्टानो, हें शाणेपण आमकां मागुया. आनी खंयचेय सुवातेर आमी आसूं जेजूक परगटूंक जावं उतरांनी, कोन्यांनी भोव करून बरें जिविता वरवीं आमी वावुरया. आनी ताणें आयच्या दिसान मागुया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. भेटोनीच्या वेळार गायन गावया काल्वाराचो योद्ध C20 पेज 36. C20 पेज 36. म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोद विदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
सर्वेस्परा तुझी पोरजां भेटयता ती देणी दोयीन मानून घे. तुवें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण भोवतान आनी भोक्तीन सोत बांदता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण तुजे लागीं मागता. तेच तुजे पुता जेरूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तुमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवीदारान सस्तीचे देवा सोर करेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुका आमी दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओडकूंक दिताय. तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदींतान तुजो पूत तो आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको भंय मेळून कोणाकूच दिश्टी पडनासलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपणा सगळें उबारून नव्यान तिका सुपनायन एकठांवून सांडून गेल्ल्या पातके मनशा कुडाक स्वर्गांतान जेजू आयला देवून देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी सगळीं इस्तुती तुजी गायता. Povi, 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 Dovarazzo, sorvespor tu. Povi, 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 Dovarazzo, sorvespor tu. Sorgani sonsar rolla, tuja बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जवळ तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या आस्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मोरान सोंसूंक विशया आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बेसात समोर पिची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कराराची रगत. पातकाची वखदां मेळच्यात तुमची बसत समेस्त मनशां बसत ते वरा वतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. Bobartato gut porgotuia. Gesù vero, Gesù ci sarà, Gesù non viene Gesù vero, Gesù ci sarà, Gesù non viene Papa. जुरीच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो भक्तीपणी गुट आमी समोर होवन तुका आमी उगडास कोते करून भेटयता. ह्या आमचो जिविताचो उजो उड्डो आनी सवणीची काल्स
तुका समर्पिता मुखार तुझे येवंक तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जितूचे कोण रागो शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विश्रायलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पूण जिवंतपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जें पुरजोलीत कमाल पडोवंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता परमरी देवची माई संगती बेगीन धर्म दुतांनी सोरकाणी तुका मनवल्यांत सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेज जेजू वरवीं तेज जेजू संगता तेज जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोत वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या क्रिस्त जिविता पासत ताका दिनवासतना सगळे आमच्या बरेपणा पासत ताका दिनवासया उतरांनी कन्यांनी सरांत जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटूंक एकल्याक आमकां शाणेपणान बरो म्हूण बापा लागीं बरोबर मागुया आमचे बापा तुवें नांव पवित्र जावं तुवें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता शी आमचो दिसपडो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पाप काम करून आनी आमकां ताळणी पळोवन दिवना सर्वेस्परा सर्वायटांचो तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सवस्ताय दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवंशान आमी वतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरम दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल तूं कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससना सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची सगळ्या देवाचे शेडे संवसाराची हो जेजू खरा देवाचो पूत आमच्या मोगा पासत देव आसतलो मनीस जालो उतरांनी कन्यांनी ताची बरी जिवीत दुसऱ्यांक परगटूंक तो जेजू आमच्या थंय मागता हे देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी तांचे मुखार पूण तुज्या उतरान
कुमण्याच्या वेळार गायन गावया सुरगी उंडो जेजून दिलो D40 पेज 69 D40 पेज 69. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, हे तुझ्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूं आमकां एकवटाय. तो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोट जावं नशें तुजें देणें घेवच्याक हेच देण्यान आमकां आयती करूं म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव. तेच तुज्या पुता जेरूचे नांवीं. आमेन. कोण जिविताचो प्रकाश ओ डेली फ्लॅश घेता तुमचे कॉपी साकिस्तीन येयल्ले आहात तुमी आतां मिसाचो चोरोंक जाता. सर्वेच पोर तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. सरपोत पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून वतात. उतरांनी कन्यांनी जिविता वरवीं चिजूक परगोटूंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका. शेवटाक गायन गावया खुशाल काळजान F12 पेज 91 F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली यादा खुशाल